जस्ट इमॅजिन. ब्रेका उपरांत तुमचे स्वागत इश्टानो. असेंब्ली क्लॅशीज विथ कार्निवाल या सरकाराचेर टिका जाता की तेंच्यांनी पर्पजली कार्निवल आसता तेन्नाच असेंब्ली सेशनां दवरल्यात म्हणून. हो भाई मिनिस्टर दिलीप पडवळेकर टुरिझम मिनिस्टर आहा मरे, ताका विचारया. दिलीप बाब एक मिनिट प्लीज, केन्ना आसा असेंब्ली सेशनां, केन्ना केन्ना आसा? 1 तारीख ते 4 तारीख पर्यंत कार्निवल म्हापसा, पणजे, वास्को. तो आयलो ताजे कडल्यान कोण कोण आयलो? हो खाशे बरें 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 खाशे येयला. सर सर प्लीज सर, सद्याक काँग्रेसीन कितें चल्लां सर? प्लीज एक मिनिट सर, तुमकां खंय कार्निवल आवडना खंय मात सुद्दां? I have no comment. I have no comment on somebody who has said this. You ask them. राजेंद्र हालेकर येता, एक मिनिट ताका विचारया. सर तुमकां लायटीची बिलां सारकी येता न्हू रेग्युलरली? आतां पर्यंत तुमकां कितली बिलां आयल्या लायटीची? आतां पर्यंत 1-2-3 बिलां आयिल्ली आसात. जानेवारी आनी फेब्रुवारी ह्या 2च म्हयन्यांनी तुमकां 3 बिलां आयली 2 म्हयन्यांची. सरकार भलतेच फास्ट चलता कितें एडवान्स रितीन? काय कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं सगळीं बिलां दिवन मोकळे तशें बी काय ना बरें. बरें असेंब्ली लागीं पावतात तशें ओपोजिशन पार्टी सोडली जाल्यार कांय आमदार जय्यत तयारीक लागतात सरकाराक सामके धारेर धरपाक. ते आपापल्या स्टायलीन कितें सांगतात ते पळया. म्हणजे असेंब्ली सेशन जावच्या पयलीं विष्णू वाघान सद्या आपूण कशी तयारी करता असेंब्ली खातीर ते दाखोवन दिल्लें आहा. ह्या असेंब्लीक हांव सरकाराची अशीच बँड वाजयतलो हें हांव सांगता. रोहन खंवटे म्हणटा सरकाराचे कान अशें पिळटलो की कांय म्हत्वाच्या गजालींचे सोमतो उजवाड पडटलो. हे असेंब्लीन आमी पळयलां, असेंब्ली सेशनाक ओपोजिशन पार्टी आनी ओपोजिशन लिडर सोडलो जाल्यार भलतेच सरकाराचेर तुटून पडटात. जाला कितें काँग्रेस कॅम्पान? ज्युनियर ओपोजिशन लिडरा कडेन उलोवन पळोवया जाला तरी कितें म्हणटा ते. जस्ट इमॅजिन. खूब तेंपान दिसलो, खूब दिसांनी मेळ्ळे. आयज तुमी पळयला GMCची अवस्था तीच आसा, तशीच आसा. मशिनरी ना, दोतोर ना, फॅकल्टी ना. इट इज नॉट हे तसो विशय न्हू. आफ्टर लिसनिंग टू Alex Reginald's press conference, one gets confused. बरे विष्णू वाघा बद्दल तुमचे कितें मत? ते आमचे नेते आसा काँग्रेस पक्षाचे. चालू सुद्दां आमकां खबरूच ना. एक काँग्रेसीचे MLAs केन्ना तरी एकठांय येतले, केन्ना एकठांय येतात ते एकत्र केन्ना येतात? असेंब्लीन जेन्ना आमी वयता फक्त तेन्नाच, असेंब्ली आसता तेन्नाच, नाल्यार आमी येत ना केन्ना? बरें पर्रीकरा विरुद्धान ह्या सरकारा आड केन्ना तरी तूं लीड घेतलो, केन्ना फुडें सरतलो? हांव तसो करूं शकना. हें आयकपाचें आसलें आमकां. येस. तुवें असेंब्ली इलेक्शनाक 2012 5 कॅन्डिडेट उबे केल्लेले. आशिश शिरोडकर, उदय पालयेकर, राजेश पाटणेकर, दयानंद सोपटे आनी प्रवीण जाटये. तांकां यश गावलें ना. कित्याक पडले ते सगळे कॅन्डिडेट्स? कित्याक पडले? लोक आयज बरो जागृत जाल्लो आसा. बेजार येता आयज. विश्वजीत राणेचो इंटरव्यू घेतना जस्ट इमॅजिनाक पयल्या फावट इतलो बेजार येवपाक लागला. कांयच ना, एका टायमा वयलो फायर ब्रँड लिडर म्हणटाले फडाफडा करून आमकां उलोवपाक प्रश्न विचारपाक चान्स दिनासलो. आयज सारको इतलो मवाळ, इतलो थंड, इतलो सौम्य जाल्लेलो आसा, खुशबुदार. हे इंटरव्यू काय लक्ष शाबणाची मार्केटिंग तेच कळना इतली समजी. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, दिग्विजय सिंग गोंयान येवन गेलो जाणात तुमी. काँग्रेसीचो गोवा डेस्क इन्चार्ज तो ज्या कामा खातीर येयल्लो पळय, सुत्रां सांगतात ती कामां खंय तो करूंकूच पावलो ना खंय. तो येयल्लो CLP मेंबर्स, GPCC मेंबर्स, एक्झिक्युटीव मेंबर्स काँग्रेसीचे गोंयान आनी MLAs आनी पयलींचे MLAs काँग्रेसीचे हांच्या बरोबर बसका घेवन गोंय काँग्रेसी भितर एक कॉर्डिनेशन हाडपाक, युनिटी एकठांय हाडपाक आनी गजाली जाग्यार हाडपाक म्हणून तो येयल्लो. पूण ह्यो मिटिंगूच खंय मुळात जावंक पावल्यो ना. कारण खंय हांगासर सुद्दां कोणेच खंय एकामेकाक सांगलें ना मिटिंगा म्हणून कॉर्डिनेशनाची.
आणि दिगंबर कामतीक तर खबरूच ना खंय दिग्विजय सिंग येवन गेलो बी ते इतले लेवलाचेर. बरें, मॉविन गुदिनो एक सिनियर काँग्रेस लिडर हाका फुलां रोजां पुष्पगुच्छ दिवन दाबोळी एअरपोर्टार राव म्हणून सांगलेलो दिग्विजय सिंग येता तेन्ना ताचें स्वागत करपाक. पण दिग्विजय सिंगा खातीर हाडलेली फुलां मॉविन खंय उधळटा ते पळया. What is this? Nobody serious about Goa desk in charge. दिग्विजय सिंग असू ते पॉलिटिक्स सायडीक दवरा आनी आमी एक नजर मारया इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स सीझन 1तली अवचिनपणांची काय झलक. कितें भाई कितें टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यस. वेलिंगकर बाब, जस्ट इमॅजिनाचे अँकर परेश परब हांच्या अँकरिंगाचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया? परेश परबाचो एक निवळ प्रयत्न आसता की अवचिनगिरी करप आनी लोकांक हांसप. हो नीच प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसता. हो हिंदू विरोधी प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसता. सीएम हे सगळें कितें चल्लां? म्हाज्या विरोधान धरणे कितें धरतात, म्हाजो बावलो करून कितें जळयतात. सर, कायदो आनी सुव्यवस्था म्हणटा ती कितें आसा काय ना? ते कायद्यान कितें आसा तें हांव पळयना. ना 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 ते रवी नायक पळयता आनी तुमी हेल्थ पळयता, म्हाका खबर आहा तें. पण अजापाची गजाल म्हळ्यार सुभाष शिरोडकर आनी शांताराम नायक आनी हेर काँग्रेस मेंबरांनी म्हजो पुतळो करून जळप म्हळ्यार मातशें बरें, चॅक करपा लायता. हय, मातशें प्लीज सर चॅक करात. बरें बरें. तुमचो फर्स्ट हार्टब्रेक जाल्लो तेन्ना तुमकां कितें दिसलेलें? वॉट वॉज युअर रिएक्शन ऑन युअर फर्स्ट हार्टब्रेक? जे म्हजें न्ही ताजे खातीर हांव केन्नाच रडपाक ना, ताजे खातीर हांव हें वायटूय धरपाना. सर, म्हजो लास्ट क्वेश्चन, वॉट इज युअर रिएक्शन, वॉट इज युअर टेक ऑन प्रेस अँड मिडिया? आनी हांव सगळे प्रेसांक सांगतालो तुमी कितेंय बरयात, कितेंय छापा. सर, परेश उलयता. जस्ट इमॅजीन सीएम, म्हाका तुमची अपॉइंटमेंट जाय आसली. कितें जालां जाणा, म्हाका मातशें कायदो आनी सुवेवस्थेचेर मातशें डिटेल डिस्कशन करपाक जाय. तुमकां हांव केन्ना मेळ्ळो? फाल्यां सांजेर फिक्स करूं. कितल्यांक सुमार सर? Mapsa in the center Satang because Satang not Satang our athletes can't come. 7:30 करा. So now through the SCG we are trying to build up. 7:30 करा. खंय मेळोया आमी? सेक्रेटरीएटान. I will provide the funds for it. ओके ओके, हय हय, सेक्रेटरिएटाच्या आमी कॅन्टिनान मेळोया. Already for the. बरें तर, फाल्यां सर सेक्रेटरिएटाच्या कॅन्टिनान परवरी 7:30 शार्प. येस सर. All that VIP stand already sent. इवन चीफ मिनिस्टर बाबू आसगांवकार आणि जुझे फिलिप डिसोजान सुद्धा जस्ट इमॅजिनाच्या विरोधात पेडण्या एक खास सभा आयोजित केली. पर्यटन मंत्री निळकंठ हळणकार म्हणटा जस्ट इमॅजिन बेगोबेग बंद करचो. जस्ट इमॅजिन कार्यावळी खातीर पर्यटक दितात न्हयकार. गोंयांतल्यो 150 फ्लायटी केल्यो कॅन्सल. मुखेलमंत्री दिगंबर कामतीचे म्हणणे जस्ट इमॅजिन करता फक्त तेका टार्गेट. बेगोबेग ही कार्यावळ बंद करची नाल्यार सीएमाची खुर्ची आपूण सोडटा. जस्ट इमॅजिन हो खारीवाडा जेटीपेक्षा मोठो इशू. बेगोबेग ही कार्यावळ बंद करची म्हणटा जुझे फिलिप डिसोजा. आतापर्यंत पार्टी प्रेसिडेंटशीप सोडल्या. जस्ट इमॅजिन बंद करिना जाल्यार मिनिस्ट्री सोडटलो. ज्या दिसा जस्ट इमॅजिन बंद जातलो त्या दिसा सावन जातलो धारगळचो विकास. स्पोर्ट्स सिटी सुरू जावच्या पयलीं जस्ट इमॅजिन बंद जावंक जाय. बाबू आसगांवकाराचो खणखणीत इशारो. कितें भाई कितें? टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यस.
आणि याच बरोबर आमचं आयचं जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता इश्टानो. मेळुया फुडल्या आयतारा 7:30 9:30 नाजाल्यार 11:30 खंयचो एक एपिसोड तुमी धरा. आणि परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं, बरे भशेन रावा आणि सारके आपल्या आरोग्याची काळजी घेया. चल खूब जालें, बाय. Just imagine.